हांव सगळ्यांचे घेवचा ना पडे 100 लोकांक घेवन रावता आता आम्ही आमच्या प्रत्येकान आपले आपले जावचे ना बाकीचे सगळे जाता आपापले वॉर्डान लिमिटेड तयार करा तुम्ही जागा सोडून चॅलेंजींग सांगता हांव घेयना आडे तो पळय कित्याक आनी हे रेग्युलेशन मध्ये जावपाक जाय रेग्युलेशन जावपाक जाय कित्याक नांव घाण जाता आमचें फुकट जावं हांव घेवता ना तुम्ही आपापल्या वॉर्डान जळया प्रत्येक जाण ऑलरेडी 5 नोटिफाय जाल्ले आसा ऑलरेडी 5 नोटिफाय जाल्ले आसा मुसंडी आणि प्रत्येक मुसंडीन आपली आपली कमिटी काढा आमकां लागना शिवण झाला कमिटी काढा काढून दी कमिटी आमकां लागना माझ्या वाड्यातली हांव काडटलो कमिटी तू म्हणटा ते ना हांव भायल्या घेवचो ना दिवचल पालिका वांगड्या सयत नगराध्यक्षान बसका घेतली। पालिकेच्या आर्थिक येणावळीचेर आणि पालिका वाठारांत आशिल्ल्या बार्रांच्या लायसन्साचेर चर्चा जाली। वाडट्या डेंगू दुयेंतींचेर उपाय करतले अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले। कशें आसा ते जवळ जवळ 5 कोटी सुमार येवपाचे आसा आमकां म्हणजे आमकां ते रिकवर करूंक जाय त्या प्रमाणे चीफ ऑफिसरान 2 टिमी केल्या ते डेली वचून कलेक्शन करता घराघरांनी वचून हाडटात ते जवळ जवळ आतां तेंच्यांनी म्हयन्याभरान म्हाका दिसता 3.5 लाख अशें हाडला सद्या तरी आनी आउटस्टँडींग कितें दिवचल नगरपालिकेची बसका जाली। बसकेन 13 नगरसेवक हजर आशिल्ले। मुखेलपणान पालिका वाठारांत लिक्विड शॉप आणि हेर उदरगत कामाचो महसूल आणि पालिकेची येणावळ वसूल करपाचे बाबतींत चर्चा जाली। नगरपालिकेंत आतां मेरेन 3 लाखांची येणावळ वसूल केल्या अशें फळारीन सांगले। आयचो विशय म्हणजे रिगार्डींग ते हेजे आयिल्ले गाड्याचे लायसन ताका दिवपाचें ना बार्राक काय ना त्या आमच्या प्रिमायसिसान ते आमी फाटल्या एका DMAन गेल्ली ती हे मॅटर तर DMAन ताका एलावड करचे अशें ऑर्डर येयल्या म्हणून ताका आमी टायम बींग ताका दिवचें आनी सायड बाय सायड वॉर्ड कावन्सिलर म्हणाले की आमी चॅलेंज करता चॅलेंज करून कितें येता तें डिसिजन समज ताका दिलें जाल्यार रिवोक करूंकूय जाता मागीर तें तशें डिसिजन जाला। आनी कितें आसलें बी आनी आमचे डेवलपमेंट वर्क आसले मागीर रेवेन्यू कितके तेजेर आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।